तुवें आनी कोणाचें तियात्र तूं न्हेसलें? जायते जाणांचें न्हेसलां. सी.एल. वारसाचें न्हेसलां, दुसरे सुवातेर रॉबिन वाजाचें न्हेसलां, आल्फेज रोजाचें न्हेसलां, प्रेम कुमाराचें न्हेसलां. थोडो तेंप हांव थोडीं वर्सां बॉम्बेर आयलें तेन्ना बॉम्बेकारांक नाचतालें आनी गोंया येयलें म्हणटकच गोंयकारांक. हय म्हणटच भांगवाडी जेन्ना तूं पास जालें जें आदींच तुका तुज्या गांवच्या भावांनी जावं भयणांनी म्हटलें हय पूण भांगवाडी त्या उपरांत तूं जायते तियात्र न्हेसलें हय आसतलें. जायते न्हेसलां. हय तर त्या क्रावडा मदें त्या लोकां मदें तुका रिस्पॉन्स कसो मेवतालो? बरें मेवतालो, बरे भाशेन म्हाका हें करताले सगळे. हय आनीक सुजालनान देखून नाचलां हांव. सुजालींचे हय सुजालनाचो. सुजालनाचो खंयचो तियात्र नाचला तूं? सुजालनाचो पायन करूंक ना पूण भुरग्यांनी करून दाखयलें. आतां रॉबिन वाजाचें तियात्र रॉबिन वाजाचो आजेंत मोतेर. म्हणटच म्हाका रॉबिन वाजाच्या जायतो उगडास येता तांतलो खंयचो एक कांत जावं कांतार उगडास आसतलें? हा 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 नांव म्हाजें लिला म्हाका एक नवरो मेला. हा 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 नांव म्हाजें लिला म्हाका एक नवरो मेला. म्हजे लागीं काजार जाता म्हूण सोपूत दिला, सोपूत दिला. पळयलें न्हय ह्या ट्युनाचेरच हें कांतार रॉबिन वाजाचें कोणूय म्हणटलो कारण ताचे जे ट्यून आसात चडशे असलेच. आनीक खंयच्या रॉबेन म्हणटालो तो. ओके ओके म्हणटच आनीक खंयचे तुका खंयचोय कांत सारको खडेगांत कांत असो तुका उगडास आसा खंयच्याय तियात्रांतलो? काळीजें तुकाच रे भेटयलें दवरून दोन काळजांचेर कांतयलें. दोन काळजां बांदपाचें दोर तुटयलें. विनोसेंत काळजाके दुखयलें. वाचून तुज्यो दोनूय चिटी काळजाके दूख भोगली मोठी. जुरा मेंदीन फटयलें म्हाका प्रायेर कोंगोटी. अनिता बाय हें एम बॉयराचें संवसार सुदरलो तियात्रांत असलेच ट्यून आसात. हे खंयच्या तियात्रांतलें कांतार आसतलें वो कांत? वो तियात्र तिकटे आनिता. तिकटे आनिता. आमचे तीग जाण चेडवां फाटल्यान चेडो जाता ना त्या तियात्रांतलें तिकटे. वो तियात्र कोणाचो? एम बॉयराचो. एम बॉयराचो. एम बॉयराचो. पळय म्हणटच जो ट्यून हांवें आयकल्या उपरांत रोखडोच म्हाका एम बॉयराचो उगडास आयलो. ओके अनिता बाय आमी मातशे मुखार या आनीक तुका जायते इनामाय मेळ्ळ्यांत तांचेरूय आमी नदर घालुया. अनिता बाय हो तुका एवॉर्ड केन्ना मेळलोलो? हो म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळ्यार जालीं 10-12 वर्सां. म्हज्या गांव भावांनी ते म्हाका क्विट्सन धाडले कित्याक बेस्ट एक्टर म्हूण आपल्या अंकला बाराबर हांव नाचता म्हणून तेणें म्हजो उगडास करून म्हाका हो एवॉर्ड धाडलो आनी 20,000 रुपया. तर आमी तुजो दुसरो एवॉर्ड पळोवया. आतां अनिता बाय हो एवॉर्ड तियात्र डे सेलेब्रेशना वयर तुका कला अकादमी कडल्यान एवॉर्ड मेळ्ळा. हो एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना तुका कितें दिसलें? हो एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना हांव हाडूंक वचोंक पावोंक ना. म्हाका देरफेंतीच काम पडलें आनी म्हजो एम.एल.ए. फिलीप तेणें वचोन हो एवॉर्ड हाडलो. पूण तूं खरेंच खुशाल जालें हो एवॉर्ड मेळ्ळो? वय हो सगळ्यान पयलो एवॉर्ड मेळ्ळो म्हाका. हे एवॉर्डाकून हो पयलो मेळ्ळो. हांव एकदम खुशाल जालें हो एवॉर्ड पळोवन आनी म्हाका फिलीप मॅरी म्हणोंक लागलो अनिता बाय असले फुगसांवां केन्नाय फाटीं सोडचें न्हू. हो तुका इतलो व्हडलो एवॉर्ड मेळ्ळो स्टेजीर वचोन तुवें हो घेवपाक जाय आसलो म्हणोंक लागलो पूण तो तुजो आपणें हाडलो. अनिता बाय ह्या एवॉर्डा वयर तूं कांयच सांगचें ना? हो एवॉर्ड म्हाका दिल्लो बरें कांतार कोत्ता म्हणून आनी बरें तुजें एक्टींग जालां म्हणून. आंतोन मोरायस. पळय तर आनिकूय तुजे थोडे एवॉर्ड हे पळय हांगासर आसात. हो तियात्र अकादमी गोवा हांचे कडल्यान? हो म्हाका दिल्लो तेमी सगळ्या एक्टरांक हो दिल्लो. तांच्या बरोबर तुकाय दिलो? हय तांकां म्हणजे बरें एक्टर म्हणून. हांव गावड्यांची पार्ट एकदम बरी करतालें अशें म्हण. आनीक हो एवॉर्ड? हो एवॉर्ड दिलो म्हाका हांव भुरगेपणीन तियात्र नाचोंक लागलें म्हणून आनी 14 वर्सांचें आसतना तियात्र नाचतालें तें 50 वर्साक
58 तियात्र कॉमेर्स केल्लें तें हांवें आयज देखून नाचलें हांव आनी दुसरे सुवातेक म्हजो घोव मोतकूच देखून एक हांव तियात्र नाचलां तो शॅरोनाचो विल्मॅक्साचो. हय पूण ताचें नांव तुका उगडास आसा? तेजें नांव म्हाका उगडास आसा लेडीज शो. लेडीज शो. पूण तांतलें खंयचें कांतार तुका उगडास आसतलो? हय हय. म्हाका दिसता हो हातीन धरून तुवें म्हटल्यार अदीक बरें. चेडूं हांव फायरू पांडूचें सदां काल खुशाल जिवीत आमचें बिजनेस आमचें नुस्तें मारपाचें सकाळीं उठोन तोंड पळयता दर्याचें शांती शांती दोक्यार तेंकल्या नुस्त्याची बोटी रामेश रामेश म्हाका तुजीच जालेली दासती चेडूं हांव हायरू पांडूचें सदां काल खुशाल जिवीत आमचें बिजनेस आमचें नुस्तें मारपाचें सकाळीं उठोन तोंड पळयता दर्याचें. अनिताबाई तुजे जायते एवॉर्ड आमी पळयल्यात तुज्या गांवच्या भुरग्यांनी तुका वाखणल्यात भायर तुका जायते एवॉर्डूय ताणें धाडल्यात तुजो जायतो तांकां हुस्को आसा पूण तुज्या गांवांत केन्ना तरी एक फुकसांव जावन ज्या फुकसांवांतल्यान तुका ताणें तुजो रेस्पेद आनीक मान केन्ना तरी फावो केला? हय त्यो म्हाका भोव मानान लेखतात आनी भोव मानान उलो मारतात कसलेंय फुकसांव आशिल्लें जाल्यार म्हाका आपोवंक येतात आनी हांगा वयता स्पेशल व्हरोंक येता आनी पोत्या हाडून म्हाका घरा पावयताय. म्हणटोच जायतो मान आनी रेस्पेद तुका तुज्या गांवांत हय हय. आमच्या ऑडियन्सान पळयलां आसतलें ताणें तियात्र पालकाचो जायतो खान मारून वावर केला. वावर करता आसतनाच ताच्या फामिली वयर थोडे भोव आमी जाणून घेवया. तुजी फामील म्हणटोच तुजीं भुरगीं जावं तुज्या भुरग्यांक जे गूण तुज्या आंगांत आसात ते गूण ताणें कोणें तरी आपणायल्यात? म्हजो एकलो चेडो. हय एकलो चेडो म्हणटकूच म्हाका आतां एक ना ते 8 वर्सांची त्यो म्हजे भाशेन इतलें हुशार कांतार म्हणोंक ह्या आख्ख्या गांवच्या भुरग्यांक तें घेवन भोंवता धाकले तेज्याहून ल्हान तीं भुरगीं हें 8 वर्सांचें आहा तांकां तें डांस शिकयता कांतार म्हणोंक शिकयता आनी इतलें तें सगलीं म्हणटाय तें शमाज भाशेन जातलें म्हणून. म्हज्या सामकार अनिताचो पूत आसा म्हाका दिसता अनितानूच ताचें नांव सांगल्यार अदीक बरें. ताजें नांव लॉवल फेर्नांडीस. बाबा तुज्या मामीच्या आंगांत जायते गूण आसात जायतो गोंयभर लोक तिका वाखाणटा आनी ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत आख्ख्या संवसारांत तिचें नांव पावतलें हातूंत इल्लोय दुबाव ना. तरी आसतना तुजे मामीचे जे गूण आसा तुज्या मांयचे गूण घरांत ती कशी कितें की कांतारां म्हणटा जावं आपल्या भितर गुणगुणत आसता अशें कितें तरी आसा? ती सदां तशें करून कांतार म्हणटा आनी कोणें आपयलें जाल्यार रोखडी धांवता तियात्रांक बित्रांक नाचोंक तेंच न्हू आनी लोकांची काजारां बिजारां आहा जाल्यार ते वेर्स घालूंक रोकडीच आपयल्यार रोकडीच वयता. पूण तुमकां खरें खुशालकाय येता? हय दिसता बरें दिसता वयता ते पूण आमी जाणटे जाले न्हू म्हाका बरें दिसना ती वयता म्हूण ताका लागून पूण पयलीं वयताली ती बरी आसली. पूण जे आंगान जे गूण आसात ते फाल्यां मोडटा म्हणल्यार आयज पासून वचनात कारण ही कलाच तशी. आयज तिच्या परस इदादीन व्हडले जायते मनीस आसात जांकां आजुनूय पालकाचो जायतो मोग आसा. आनीक हांवें गेल्या त्या एपिसोडांत एक प्रोग्राम हाडला एक म्युजिशियन आजुनूय तो संगीत वाजता ताची पिराय 81 वर्सांचो. हेच भाशेन तुमी तुमच्या मम्मीचो सांबाळ करचो आनीक तिका चड चिडून दवरची न्हय. तिका समज दिसता खंय सोंपेपण मेवता जाल्यार दुबावरे तुमकां तर टायम आसा जाल्यार तुमी तिच्या पासत टायम दिवचो. देव बरें करूं. थँक्यू. म्हज्या चेड्यांनी कसली चेडकोडी हाडूंक ना आनी म्हज्या घोवांनी म्हज्या सासूमायनी कसली चेडकोडी हाडूंक ना आनी तियात्रांक नाचता म्हणून. अनिताबाई ह्या खिणांत आनीक एक खंयचेंय कांतार जें तुका चड आवडटा? यो मोगायो यो मोगायो यो मोगायो वाडो नाचो या दोगांय आलोन पांय नाचो कितलो बरो कित्याक पोती तूं चिंतिनाय फुडार नाका तो सोड सोरो तूंय पियो शींक सिंतीमेंत सगलो जाता पोरो फुडाराची
तुवें पालोयली वाट कित्याक म्हणून इतलो तूं जाता तायट चड पिल्यार बरो नाचोंक फाटाफाटी तुका लागोन गेली बागोन जळलोली कोबार जळी चेड्याचें इस्कॉल पिड्यार जाता बील वाडोन जालां चड देवाचे दोर बावात कांय जावचें ना फाल्त देव आसा व्हड मनीस रचून मनशा पोरमोणे रोसल्या फूंय पोय कोरी खबर पोर रोसल्या कोरी खबर बाबा तूं आलताय कित्याक माय मातशे कुशीन सर रोपी येलां पाय मातशे उखलून वर पुणे हो ट्रियो म्हाका दिसता ऑल इंडिया रेडिओचेर येता आसतलो रिकॉर्ड जालोलो रिकॉर्ड जाल्लो कितें म्हाका बरो उगडास ना पूण रिकॉर्डाक येतो होय वय 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 येता. ऑल इंडियाचे येता होय म्हणटच म्हाका दिसता आमचें टिना कोस्ता आसा ताणें आयकलां आसतलें झेरोल आमच्या ऑडियन्साक हें कांतार तें दितलें आनी चड लोक हें कांतार आयकता आनी हांव चड ते कितलीं वर्सां जालीं हें कांताराक पूण हांव हें बाप पिट्यार ल्हान आसलो तेन्ना हांव हें कांतार जायते फावटी घरांक म्हणटा आनी त्या दिसा हांवें तें थिंगा म्हणलां रिकोर म्हणूंक लागलो आपल्याक देखून उगडास ना तुका ह्या कांताराचो इतलो उगडास आसा होय, त्या वेळार सदांच म्हणटा हांवूय आसलोलो हांव सदांच म्हणटा हें कांतार होय खरेंच तुजें अनिताबाय आनी खंयची तरी कांतारां तुका उगडास आसा जी रेडिओचेर आयज लोकांक आयकूंक मेवतात हांव शेजारी तुजो तूं शेजारी म्हजो तुज्या घराक तें कोण म्हजें घर तुजें घर बेत्याचें म्हजें घर मातयेचें दोनूय घरां भितर आसा तर केन्ना किजील जायत तरी तुजे म्हजे भितर म्हणटान तुका दाखयता बारीसर रोकडो भुरग्यांक आपयता आंकडे रस्तो दाखयता भुरगे घराचेर मारता फातर भाव भाव जातोच काजारी हाशा भाव जाता शेजारी आंकवार आसतना किजील नासतना भाव भाव मोगान दिसारी काजार जावन घरान बायला टोरी घरां बायलांची दादागिरी बायलांचें आयकून भाव भाव झगडून घरान दीस रात मारा मारी हांवें परत एक फावट तुमकां उगडास करची गरज आसा आदींच म्हटलां की कांताराचें भांडार अनिताबाय तुवें तुजे जायते मोलादीक विचार आमचे मेरेन पावयल्यात एक बरी गजाल आनीक आमचे जे ऑडियन्स आसात ज्या काळार तुका एक चेडूंक अशें पालकाचेर न्हेसोंक जायतें अवघड येतालें आयज जायतीं सोंपेपणां आसात आनीक सोंपेपणी चेडवां पालकाचेर येतात तरी आसतना तांकां थोडी भोव आडखळ जाताच आसतली अशा वेळार तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता पूण आतांच्या तेवपाच्या चेडवांक तियात्र नाचोंक एकदम इजी कित्याक काय म्हणशी ती रातच्या मदें तियात्र नाचोन घरा पावता सकाळची कामांक पावताय आदल्या तेंपा कंत्राटदारां लागीं बसनासले आतां कंत्राटदारां लागीं बसो आसाय म्हणटकच खंयच्याय वेळार बस खंयच्याय वेळार घरा यो पूण तुजें तांकां सांगणें कितें तूं कितें सांगूंक सोदता की ताणें तियात्रांक जी वेंग मारल्या ती ताणें तांची पावलां कशीं व्हरचीं तेंची पावलां सदांच बरे भाशेन वचचीं आनी आमचे भाशेन तीं बरीं एक्टरां जावचीं आनी बरें तियात्र तेमी स्टेजीर हाडचें अनिताबाई तुवें तुजो वेळांत वेळ काडलो आनी म्हज्या सांगाताक थोडी भासाभास केली त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी हांवूय म्हज्या काळजांतान हांव तुमकां चड तुमचो उपकार आठयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी म्हजो उगडास करून आयचें बाग तुमी म्हाका फावो केलें म्हण आनी इतल्यानूच अनिताबाई सांगाताक माणकां वत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां सगळ्यांक तुमकां आदेवस